Dusri Somurt, Chapter 5. Dha Updes. मोइसेसान सगळे इस्रायल पोरजेक एकठांय करून तांकां म्हणलें, इस्रायल पोरजे, आयज हांव तुमकां दिता ते सगळे कायदे आयकून घेयात आनी तांकां विस्वासान पालो दियात. सिनाय दोंगरार सर्वेस्परान आमच्या देवान एक करार स्थापून घेतलो. न्हयच आमच्या पुर्वजां कडेन बगर आयज आमी जियेता तांचेय कडेन. थंय सर्वेस्पर उज्यान थावन नीट तुमचे कडेन उलयलो. सर्वेस्परा आनी तुमचे मोदें हांव उबो रावलो, कित्याक त्या उज्याक लागून तुमी वयर दोंगरार गेले नात. सर्वेस्परान म्हणलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवें तुमकां इजिप्तांतल्या गुलामपणांतलीं सोडयल्यांत. म्हजे भायर आनीक देव ना. मळबार जावं जमनीर, उदकांत जावं जमनी पोंदाक आसात त्या वस्तूंच्यो तुमकां मुत्यो करूं नाकात. आनी कुड्ड्या देवांक भोजूं नाकात. हांव तुमचो सर्वेस्पर, प्रेमाशेचो देव आनी कोणूच विरोधी म्हाका मानचो ना. म्हजो द्वेस कोत्तात तांकां आनी तांचे तिसरे आनी चवथे पिणकेक पर्यान खास्त लायता. पूण म्हजो मोग कोत्तात आनी म्हज्या कायद्यांक पाळो दितात तांच्या ओजार लेगून पिणकांक मोग दाखयता. म्हज्या नांवांचो वायट उपयोग करूं नाकात, कित्याक हांव तुमचो सर्वेस्पर म्हज्या नांवांक अपमान कोत्तल्यांक खास्त लायता. सर्वेस्परान तुज्या देवान तुका आज्ञा घाल्ल्यात त्या प्रमाणे सोनवाराचो दीस पाळ आनी पवित्रपणी तो सांबाळ. 6 दीस तूं वावर कर आनी तुजें सगळें काम कर. पूण 7वो दीस सोनवार सर्वेस्परा तुज्या देवाक भेटयलोलो दीस. त्या दिसा तूं वावर कोचचो नाय. तूं न्हय म्हूण तुजो पूत वो तुजी धूव वो तुजो चाकर वो तुजी चाकोर्ण वो तुजो बैल वो तुजें गाडूं वो तुजी कसलीय मनजात वो तुमगेर परदेशी आसा तो कोणूच वावर कोचचो ना. हे परी तुज्या चाकरान आनी तुजे चाकोरणीन तुजे भाशेन विसव घेवचो. इजिप्तांत तूं चाकोर आसलोय आनी तुज्या सर्वेस्परा देवान आपल्या बलिश्ट हातान आनी आपलो बावळो उबारून तुका थंयचो भायर काडलो म्हूण उगडास कर. ह्या पासत सोनवाराचो दीस सांबाळूंक सर्वेस्परा तुज्या देवान तुका आज्ञा केल्या. तुमच्या बापायक आनी तुमचे आवयक मान दियात. हांव तुमचो सर्वेस्पर. तुमकां फरमायता तें परी आनी सगळें तुमचें बरें जातलें आनी हांव तुमकां दिता त्या गांवांत लांब आवक भोगतल्यात. जिवेशीं मारूं नाकात. पोर्दवार करूं नाकात. चोरूं नाकात. तुमच्या पeleacher लॉट्टिक govai दिवं नाकात. तुमच्या peleacher bailechi वो ताच्या chakrachi वो ताचे chakornichi वो ताच्या boilachi वो ताच्या gaddvachi वो khoinchêch ताचे vostuchi आशा दवरूं नाकात. तुमी सगळे दोंगराशी एकटवल्यात तेन्ना सर्वेस्परान तुमकां हे उपदेश दिल्यात. उज्यांत आनी कालोकी कुपांत थावन तो एका बलिश्ट ताल्यान उलयलो तेन्ना हेच उपदेश दुसरे न्हय ताणें दिले ते. मागीर ताणें ते 2 फातरांचे लाडयांचेर बरोवन म्हजे कडेन दिले. मोदेस्ती मोइसेस. दोंगरार सगळो उजोच जाल्लो आनी कालोकांत थावन तुमी एक ताळो आयकताल्यात तेन्ना तुमचे मुखेली आनी कुलांचे वडील म्हजेशी येवन तांणी म्हणलें, सर्वेस्पर आमचो देव उज्यान थावन उलयलो आनी आयकलें तेन्ना ताणें आपली थोराय आनी अनोद आमकां दाखोल केली.
जरी देव मनशा कडेन उलयलो तरी ताच्यान जिवो उरूं येत हें आयज आमकां थावें जालें. पूण मरणाच्या आकांताक आमी परत कित्याक सांपडचें? तो भिरांकूळ उजो आमकां नाच कोत्तलो. देव आमचे कडेन परत उलयलो आयकन जाल्यार दुबाव नासतना आमी मोडटले. देव उज्यांत थावन उलयल्लो आयकून खंयचोच मनीस तरी जिवो उरला जायत. परत वच, मोइजेस आनी सर्वेस्पोर कितें सांगता तें आयक. मागीर हांगा येवन तें आमकां सांग. आमी आयकतल्यांव आनी खालतीं जातल्यांव. सर्वेस्परान हें आयकून म्हाका म्हणलें, हो लोक कितें म्हणटा तें हांवें आयकलां आनी ती म्हणटात तें खरें. असलें मन तांकां सदांच आसलें जाल्यार सदांच तांणी म्हाका मान दिल्लो आनी म्हजे उपदेश सांबाळलेले जाल्यार तांचें आनी तांचे संस्थेचें सगळें बरें जातलें आसलें. चल वच आनी आपआपल्या तंबुशी वचात म्हूण तांकां सांग. पूण तूं मोइजेस हांगा म्हजेशी राव आनी तुका सगळे म्हजे हुकूम आनी कायदे दिवन काडटा. पोरजेक ते शिकय आनी हांव तांकां दितां त्या गांवांत ते पाळूं. कायद्याचो सार. सर्वेस्पराचो मोग कोर. इस्रायल पोचे, सर्वेस्परान तुमकां फरमायलां तितलेंय पाळूंक मनान दवरात. ताच्या कायद्यांचेर आड येवं नाकात, पूण ते सगळे पाळात. हे पोरी, तुमी तुमच्या ताब्यांत करून वेतात त्या गांवांत सुखी जियेतल्यात. देवाचें उतर हें